येस. भारतीय जनता पार्टीन आयोजित केलेल्या आजच्या या प्रेस मिटिंगेक तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आमच्या मध्ये असा जोशवा डिसूजा आमचे म्हापशेचे आमदार, तसेच आमचे उत्तर गोयचे मेंबर आमचे नारायणभाई मांद्रेकर, म्हजो उत्तर गोवाचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष शुभम नार्वेकर, म्हापसाचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष तन्वीश केणी. आयज प्रेस घेवपा फाटल्यान मेन उद्देश म्हटल्यार कचरा मंत्री. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या गोंय सरकारान एक कचरा मंत्री आसलो आनी ताका मिनिस्ट्री म्हाका दिसता आमचे दोतोर प्रमोद सावंत आहा तेणी ताका सारको पोवनूच दिल्ली आसतली, कित्याक ती एक पॉलिटिक्सांतली घाणूच जावन आसली आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता ताका एक कचरा मंत्री म्हणून जबाबदारी दिल्ली. हो मंत्री इतले दीस बीजेपीन आसलो तेन्ना सदांच बीजेपीचे गुण गातालो, बीजेपीचे बऱ्यो गजाली सांगतालो, पूण आयज खंय तरी आपलो स्वताचो स्वार्थ तेणी, तुमकां खबर आसतलें की तो आमच्या लिडर्सा कडेन 7 तिकेटी मागतालो बार्देसाच्यो. ताका जेन्ना कळ्ळें की 7 तिकेटी मेळना म्हणून तो 2 तिकेटीचेर पावलो, शिवोलीची आनी कलंगूटची. ह्यो 2 तिकेटी दी, तो उरलेले सगळे जे 5 आनी तेजे तिकेटी मागतालो तांकां तो कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी जाल्लो. म्हणजे असो मनीस ताका फक्त आपलो स्वताचो स्वार्थाचे पडलेले आसा, ताका कोणाची चिंता ना. लास्टाक पार्टीन ताका 2 सुद्धा तिकेटी दिल्ल्यो ना. जशें आमच्या अध्यक्षान सकाळी सांगला की आमी सुद्धा वाट पळयताले की केन्ना सोडून वयता म्हणून. असो हो मनीस आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हो मनीस आयज आमकां तत्वां सांगता, कार्यकर्त्यांक हांगा रिस्पेक्ट ना, असल्यो गजाली आयज तो करता. म्हाका दिसता हो मनीस 2012 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जालो तेन्ना ह्याच मनशान आमचे जे प्रामाणीक कार्यकर्ते असले, कलंगूट मतदारसंघात आमचे बरे प्रामाणीक कार्यकर्ते असले, ते कितलीशीं वर्सां काम करताले, गुरुदास शिरोडकर सारकिले ह्या कार्यकर्त्यांक त्यांनी सोपयल्ले. जेन्ना 2012तले इलेक्शन जाले आनी जेन्ना 2017चे इलेक्शन आयले, या 2017च्या इलेक्शनात स्वतः आपूण आमदार कसो, स्वतः आपूण मिनिस्टर कसो जातलो गोवा सरकारान, हे पळोवपाक लागून हेजेर करताना तेणी 2 सीट उडयले. सालिगांव सीट उडयलो आनी शिवोले सीट उडयलो. कित्याक उडयले ते सीट? तांकां खबर आसले की हे दोगूय आहा ते सिनियर लिडर आसा आनी दोगूय जिखून येयले जाल्यार परतून मिनिस्टर जातले म्हणून, आनी ते मिनिस्टर जाले जाल्यार आपल्याक खंय चान्स पडटलो ना पडटलो ह्या विचारान तेणी ते सीट उडयले. म्हणटकूच कार्यकर्त्यांचेर अन्याय म्हणटा तेन्ना कलंगूटच्या कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जालो ते ताका दिसती पडोंक ना. शिवोलेचे आनी सालिगांवचो सीट पडलो तेन्ना त्या कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जाले तेय ताका दिसती पडले ना. फक्त आपलो स्वताचो स्वार्थ हे करता तो. मागीर ह्या इलेक्शनान तेणी 10 आमदार भायले काँग्रेसचे हाडले. तेन्ना सुद्धा तेणी 10 आमदार हाडपा फाटल्यान हेतू कितें आसलो की स्वताक मिनिस्ट्री दिवची म्हणून. तो मिनिस्टर जालो, पूण त्या जाग्यार 10 आमदार येयले, थंयसरल्या कार्यकर्त्यांचेर तेन्ना अन्याय जावन नासलो? तेन्नाय अन्याय जाल्लो, पूण ताका जबाबदार कोण आसलो? हो जबाबदार आसलो. पूण हेणी आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून तेन्ना ते डिसिजन घेतले, आपूण आपल्याक मिनिस्ट्री मेळपाक जाय म्हणून ते डिसिजन घेतले. म्हाका दिसता आयज तो मनोहरभाईची आमकां तत्वां सांगता. मनोहरभाई जर आसलो जाल्यार ह्या मनशाक केन्नाच आयुश्यान मिनिस्टर करचो नासलो, हो असोच पडून आसतलो आसलो. हो पयर उलयतालो की भारतीय जनता पार्टी आपल्या रक्तान आसा म्हणून. हेच्या रक्तान काय ना, हेच्या रक्तान फक्त काँग्रेस आसली. आयज तेणी भारतीय जनता पार्टी सोडलेली आसा. ह्या 2 दिसांक तुमकां कळटलें की तो खंयच्या पक्षान वयतलो तो. कित्याक तो खूब पयलींच्यान तेजी तयारी चालू आसली, खूब पयलींच्यान तेजें काम चालू आसलें. तुमी पळयलें आसतलें की ह्या फाटल्या दिसांनी तो ज्या जाग्यार काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आहात त्यांचो प्रचार करताना दिसती पडला. काल सुद्धा त्यांनी एक स्टेटमेंट केला की बीजेपीचे खूप टॉल लिडर्स आहात, तांकां पळयत जाल्यार मान अशी टिल्ट करची, वयर पोवचें पडटा म्हणून. हो 7 तिकेटी मेळपाक जाय म्हणून फाटलो 1 म्हयनो थंय बीजेपी हेड ऑफिसान वचून थंयसरले उमरे झरयत आसलो तेन्ना ताका ते टॉल लिडर्स आनी हे ते दिसती पडनासले. पूण आयज खंय तरी ताका तिकेटी ना म्हटल्या म्हणून तो आयज सगळे विशय फुडें करता तो. म्हाका दिसता तेणी भारतीय जनता पार्टी खूप पयलीं सोडपाक जाय आसली. तो स्वता सेल्फ डिक्लेअर्ड विकास पुरुष आनी सेल्फ डिक्लेअर्ड तो गोंयचो लिडर समजता आपल्याक. म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की फाटली 5 वर्सां पयलीं जेन्ना 2017तले इलेक्शन जाले तेन्ना हो मनीस शिवोलेन इंटरफियर करतालो आनी शिवोलेन इंटरफियर करताना हो विनोद पालेकराक घेवन तेजे मिटिंगो करतालो, तेजे प्रोग्राम अटेंड करतालो.
आणि खूपशे असे प्रोग्राम असले त्या प्रोग्रामाक उबो रावन नेटान सांगतालो की शिवोलेचो विकास आसा तो आपूण करतलो म्हणून आपूण पळयतलो म्हणून. तुम्ही पळयले आसतल्यात की 5 वर्सां जाली शिवोलेन तेणी पांय सुद्धा दवरूंक नासलो. लॉकडाऊन जाले, लोक त्रासान असले त्या टायमार सुद्धा तो थंय गेलो ना केन्नाच. आयज तो खंय तरी 2 महिने 3 महिने पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचें म्हणल्यार तेका थंयसर शिवोलेन तो भितर सरला. आणि शिवोले खरोच जर शिवोलेचो विकास करपाचो आसा जाल्यार स्वताच्या बायलेक घालून कित्याक विकास करता. आणि थंय कोणूच ना कॅन्डिडेट असो प्रोबेबल. कितलेशेच सरपंच आसा, कितलेशेच पंच मेंबर आहा. हेणी खुबशे लोकांक पयलीं फुडें काडलेले. जेन्ना लोक आपल्या वाटेन येता ते पळयले आनी हेणी आपल्या बायलेक उबी केली. हेका खंय तरी फुडल्या सरकारान आपल्याक सीएम जावपाचें दिसता. तेका लागून हो सगळी नाटकां करता. तुमकां कळटले भारतीय जनता पार्टी सगळे आमचे आमदार आसा, सगळे आमचे कॅन्डिडेट आसतले, कार्यकर्ते आसतले, सगळे नेटान काम करतले. म्हाका फुडले जे सरकार आसतले ते भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतले. 22 प्लस म्हटल्यार तशे 22 पेक्षा जास्त आमदार आसतले. पूण हो मनीस थंय दिसती पडचो ना तुमकां खंयसरूच. ह्यांनी फक्त स्वताचो स्वार्थ पळयलेलो आसा. सगळे इलिगल एक्टिविटीज आहा तो हो मनीस इलिगल एक्टिविटीनी आसा. हेची स्वताची हॉटेलां आसा ती CRZ वायलेशन आसा. हेची बिल्डिंगां आसा ती पार्किंग एरियेन आसा. सगळ्यो स्वता इलिगल एक्टिविटी करता. फक्त कांय ना, ज्या जाग्यार पयलीं वयता थंयसरले रोड वायडनींग करपाक सुरू करता. रोड वायडनींग केले म्हणटकूच कुशीकची जागा आसता. कुशीकची जागा आसता त्या जागांची FAR वाडटा. आणि हो कितें करता की FAR वाडलो, जागो कन्वर्ट केलो, थंयसर मागीर त्या फार्मरांक जावन कमी रेटी दिता आनी ती जागा आपूण उखलता आनी मागीर ती भायल्या लोकांक विकता. आयज कालंगूट सारकिल्ल्या मतदारसंघात म्हाका दिसता जागे विकून सोंपल्या आनी जागे ना थंयसर. आतां तेका कितें दिसता की आमच्या अंजुना सारकिल्ल्या आसागांव सारकिल्ल्या गांवांत व्हडले दोंगर आसा. तुम्ही पळयले आसतले की तुम्ही पावसान जर गेल्या थंयसर जाल्यार ते दोंगर ग्रीन दिसता. ह्या दोंगरांचेर तेजी नजर आसा. ह्या दोंगरांचेर खंय तरी प्लॉट करून पयल्या भायल्या लोकांक दिवपाचे, दिल्लीवाल्यांक दिवपाचे ह्या हेतून तेणी थंय लक्ष घातलेलें आसा. म्हाका हे दिसता की आमचे लोक आसा ते हेका बळी पडचे ना. आयज हो आपल्याक स्वता येदो व्हडलो विकास पुरुष म्हणटा नाल्यार तुका शिवोलेन भोंवताना 2-2 हजार कित्याक दिवचे पडटा कार्यकर्त्यांक? घरांनी 3-3 हजार कित्याक दिवचे पडटा? लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. अरे येदो व्हडलो विकास पुरुष, इतली कामां केल्या, इतले डेव्हलपमेंट केला, नाल्यार 2-2 हजार दिवन कार्यकर्त्यांक हाडटा तूं? आयज आमी भोंवता जाल्यार लोक स्वता चलोन येता आमी आहा BJP फाटल्यान म्हणून सांगपाक. आयज आमच्या वांगडा उलोवपी खूब जाण आसा. चड टायम घेयना. फुडल्या सुवातेर मागता आमचे उत्तर गोंयचे मेंबर नारायण हेंचे कडेन की तुमकां सगळ्यांक संबोधीत करचे. भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ गोंयचो एक कमिटी मेंबर हे नात्यान हांव नारायण मांद्रेकर तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, मायकल लोबो फाटली कितलींच वर्सां BJPन आसलो, पूण तेचे तन जे आसा ते BJPचे आसले, पूण मन सदांच काँग्रेसी वाटेन आसले. तो केन्नाच BJPचो जालो ना. आनी इतलें आसूनय आयज तो खंयचे दुसरे पार्टीन वचोंक सोदता. पूण म्हाका दिसना तो खंयचेय पार्टीन वचोंक, तो खंयचेच पार्टीचे बरें करूंक शकता म्हणून. तो जो आसा तो खंयचेय पार्टीन गेलो पासून ही विल बी ऑलवेज लायबिलिटी फॉर एनी पार्टी. इन BJP पासून तो सदांच लायबिलिटी आसलो. तो असेट केन्नाच जालो ना BJPचो. इज ऑलवेज लायबिलिटी फॉर BJP. एंड इन फ्युचर ऑल्सो इफ यू गो एनी पार्टी ही विल बी द लायबिलिटी फॉर एनी पार्टी, नॉट द असेट. एक्चुअली आम्ही सगळे स्वाभिमानी आहा शिवोलकार. शिवोलकार असे म्हणतात की तो सांगता आमकां शिवोलकारांनी बसयला आपले बायलेक. जशें की आमच्या संविधान सांगले युवा अध्यक्षान की शिवोलेन अशें कितल्याच लोकांक तेणी पयलीं फुडें काडलेले, कितल्याच सरपंचाक फुडें काडलेले. आपूण तुका तिकेट दिवन दिता, आपूण तुमकां बसयता, पूण हेका स्वार्थ येयलो, स्वताचो स्वार्थ येयलो आनी हेणी स्वता आपले बायलेक बसोवपाचो निर्णय घेतलो. आनी बायलेक बसयलो हो सांगता लोकांक की आपल्याक लोकांनी बसयला, पूण तशें ना. आयज जर तेका लोक प्रचाराक हाडपाचे आसा, खंय हाडपाचे हेका पयशे दिवचे पडटा. आयज 2,000 3,000 अशें दिवन तो लोकांक भायर काडटा. लोकांक पयशे दिवपाची हो प्रॉमिसीस करता आनी पयशांनी तो मतां विकती घेवपाची सोदता. पूण आमचे शिवोलकार स्वाभिमानी आसा, केन्नाच आपली मतां विकचे ना. हेच्या आदी तेंच्यांनी करूंक ना. आनी स्वाभिमानी शिवोलकार फक्त शिवोलच्याच मनशाक निवडून हाडटले, भायल्या मनशाक निवडून हाडचे ना. इतली पूर्ण खात्री आमकां आहा.
आयज बीजेपी वांगडा सगळे बीजेपीचे सगळे कार्यकर्ते ठामपणे उभे आसा आमच्या भाई वांगडा आणि भाईक आम्ही फुडें जायत भाईक निवडून हाडटले इतली खात्री आसा आमकां. दुःख वाटता 60वें वर्स आमी गोंय हे जाले आपले स्वतंत्र जाल्यार आमी मनयताले. 60वें वर्ष मनयत आसतना आमकां इतलें दुःख दिसता की तेणी एक पोर्तुगीज ताका पोर्तुगीजाक ताका इतलें प्रेम आसा की पोर्तुगीज कारण एक फुटबॉलपट्टू त्याचो तेणी एक पुतळो उबारला रोनाल्डिनो म्हणून. दुःख दिसता म्हणजे आमचे कितलेच प्लेयर आसा कलंगुटान आसा गोंयान आसा एक ब्रुनो कुतिन्हो म्हणून आहा जेणी कॅप्टन जाल्लो आसा आमच्या गोंयचो. हांव म्हणटा तुका जर पुतळो उबारपाक आसा जाल्यार आमच्या ब्रुनो कुतिन्होचो उबार ज्यांच्यांनी कोणी आपले प्राण त्याग केल्ले आसा आमच्या गोंया खातीर त्यांचो पुतळो उबार. कित्याक आमी 60वं वर्ष मनयता त्या वर्सा एका कितलो प्रेम आपल्या गोंयचो आसा हे तुमकां कळटलें. एका देशाचो प्रेम ना गोंयचो प्रेम ना कोणाचोच प्रेम ना. जेन्ना तो बीजेपीन आसलो एक कमळाचो फोटो सुद्धा तेणी आपल्या ऑफिसान लायलो ना एक बावटो वचून लायलो ना असो मनीस. वो कोणाचोच प्रेम करपी न्हू कोणाचो स्वताचो मनीस स्वताचो स्वार्थ साधपा खातीर वो कितेंय करपी. आयज तेची नजर शिवोलच्या दोंगरांचेर शिवोलच्या शेतांचेर आसा तशें करून आमी दिवचे ना. शिवोले कलंगुटान तेणी कितें केल्लें आसा सगळ्यांक खबर आसा. मसाज पार्लर आहा जे ड्रग्साचो धंदो आसा सगळे जे आसा तेणे आपल्या अंडर केल्ले आसा आनी तशें आमकां शिवोलेन करपाचें ना. शिवोलेन सगळे लोक सुशिक्षीत आहा आनी आमी असल्या मनशाक केन्नाच निवडून हाडचे ना. तेची बायल आसूं जाल्यार कोणूय येवं जावं कोण दोतोर कोणूय येवं आनी तेचो जो दबदबो आहा तो कळंगूट पुरती पयलीं आसलो. आयज तो बीजेपीसून रिजायन जालो आनी त्याचो जो दबदबो आसलो तोय गेलो. तेचो पूर्ण बार्देजांत दबदबो ना. तो म्हणटा आपूण हांगा थंय आहा. म्हापशान आमी बरें करून आमचो आमदार जोशवा आसा तो बऱ्यापैकी इजिली जिखोवंक शकता आनी जिखतलो. तो खंयसरूच बार्देजान आनी खंयचेच सीट आनी हाडूंक शकना. तेचो दबदबो फक्त कळंगूट पुरती आसलो तोय बीन आयज झिरो जालो. इतलें सांगल्यार सोपयता. धन्यवाद. आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सेक उपस्थित गोवा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर तशेंच बाकीचे मेंबर्स ऑन द डायस. ही प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दम घेतली आसा आयज टू हायलायट आवर व्हेरी डियर फ्रेंड मायकल लोबो who has made a dashing exit out of the BJP, citing various flaws that he claims that are there in the BJP. हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता जर तुका हे पयलीं सगळे दिसलेले तो एक 6 म्हयने नाल्यार 2-3 वर्सां पयलीं भायर सरोन जाय. तो सगळो फायदो घेतलो टर्म बरो काडलो आनी निमणे वखदार तुका जाय तशें जायना म्हणून भायर सरता आयज. तो म्हणटा एथिक्स भाजपाचे खंय तरी चुकला म्हणून. हांव ताका इतलेंच विचारूंक सोदता की वॉट एथिक्स इज ही टॉकिंग अबाउट. जे मनशान तो सांगता की फाटल्या इलेक्शनाक तेजो मोठो हात आसलो टू इन्श्योर दॅट बीजेपी केम बॅक टू पावर. बट हांव नेटान सांगूंक शकता की तेणे स्वताक आमकांय सांगलेलें आसा की 3 सीट उडोवपा खातीर आपूण इन्स्ट्रुमेंटल आसलो म्हणून. दॅट इज सालिगांव, शिवोलीम एंड मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेन्ना हे 3 सीट पडलेले कावंटींग हॉलान हो धांवून भितर आमचे काउंटिंग चालू आसला थंय येवन सांगूंक लागलो की पडले रे पडले म्हणून. सो दिस इज द टायप ऑफ एथिक्स मायकल लोबो हॅज. हो 2012 जेन्ना आमदार जाल्लो तेन्ना सगळे जाण आमी फुडें आसले ताका सपोर्ट करपाक. बाब समीर मांद्रेकराचो बापूय बाब दयानंद मांद्रेकर तशेंच बाबूश तशेंच बाब मनोहर पर्रीकर. All these 3 people were very instrumental in helping him with his ticket as well as campaigning. I personally have campaigned for Michael Lobo in 2012 as well as 2017. But it seems like जे लोकांनी काम केला तेका तेणे ते सगळे विसरून घातला फाटी. आयज तो एथिक्सा बद्दल उलयता. म्हाका दिसता द ओनली इंटरेस्ट दॅट मायकल लोबो हॅज इज सेल्फ इंटरेस्ट. तेका बार्गेनिंग तेका जाय तशें जावंक ना म्हणून तो खंय तरी भायर सरला. तो प्रत्येक पार्टी कडेन ते नेगोशिएट करतालो 6 ते 7 सीटाचे.
सो ते 60 सिटाचे नेगोशिएशन जायना बेसिकली म्हाका दिसता आनी हांव कॉन्फिडंट आसा तो खूब जाणांक तशें सांगला मायलेक आपूण आमदार करूंक सोदता म्हणून तो सदांच सांगता आपल्या एक पर्सनल अगेन्स्ट काय ना म्हणून म्हाका आय डोंट हॅव एनीथिंग पर्सनल अगेन्स्ट बट ही सिम्स टू हॅव अ लॉट ऑफ पर्सनल रिझेंटमेंट टुवर्ड्स ऑल द MLAs. He seems to have interfered in each and every constituency. म्हाका दिसना की खंयचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी चुकला. रोहनाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरोबरी ट्राय करतालो इंटरफियर करपाक पूण रोहन खंवटे मातसो मोठो मनीस जावन आसा थंय इंटरफियर करपाक ताका मोठोसो चान्स मेळोंक ना. तो जायते प्रयत्न करता टू एन्श्योर दॅट ही कॅन गेट इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ शोलिम. हांव म्हणटा की इफ मायकल लोबो सो पावरफुल ताणें आपूण स्वताक रावंक जाय शोलेन आनी जिखून येवपाचो. दुसरे मनशाक घालता तो थंय आपले बायलेक घालता ना दुसऱ्या लोकांक फुडें काडटा तो. इतली कॅपॅसिटी जर आसा तेजे कडेन तो तेणेनूच रावंक जाय. आनी तो म्हणटा एंटी पार्टी एक्टिविटीज करपी मनीस हो सदांच फुडें आसा. प्रेसाकूय खबर आसा लोकांकूय खबर आसा फाटली 5 वर्सां तेणें कितले एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या ते. प्रत्येक फावटी सरकारा एगेन्स्ट उलो प्रत्येक फावटी पक्ष विरोध उलोवपाक फक्त एक आमदार आसलो मायकल लोबो. जर तूं एथिक्स आनी डिसिप्लिन आनी तूं म्हणटा पक्षाचे सिस्टम्स आनी पक्षाचे पॉलिसी होच मनीस खंय तरी व्हॅल्यू सिस्टम एका कोवान आहले. आयज तो सांगता आपूण भायर सरता मॅक्सिमम एंटी पार्टी एक्टिविटी केल्या हेणेनूच आनी आयज तो आनी कोणाचेर ब्लेम करूंक सोदता टू गेट सम कायंड ऑफ सिंपथी टू गेट सम कायंड ऑफ एक एक्सक्यूज दाखोवपाक की आपूण अशें आसा म्हणून आपूण भायर सरता. तो भायर सरला आयज तेका आपल्याक जाय तशें गावना म्हणून तो भायर सरला आयज. म्हापशान सुद्दां आमचे एगेन्स्ट काम करपाक खूब प्रयत्न करता तो आनी सुधीराक बीजेपीन हाडपाकूय ट्राय करतालो खूब. तेन्ना तो तेजो प्लॅन आसलो बीजेपीन रावपाक आतां तेजो प्लॅन वेगळो आसा. घोडेक ते काँग्रेसूय दिवचे ना टिकेट आनी कोण मागीर घोडेक इंडिपेंडंट रावतना कसले तरी पॅनल केला ताणें म्हापसा बार्देज टुगेदर फॉर बार्देज म्हणून. कितें करूंक शकता मनीस. सो लोकांनी पळोवंक जाय की बाबा हो मनीस कशें कितें करतात. वॉट इज हीज प्लॅनिंग. इट सीम्स दॅट हीज प्लॅनिंग इज ओनली हीज सेल्फ प्लॅनिंग. ही वॉन्ट्स टू बी द CM or deputy CM in the next government. So he is trying to gather as many people as possible. He points out everybody's flaws. प्रत्येक तेजे बाकीचे आमदाराचे दिसता तेका पण आपूण कितें करता ते केन्नाच सांगिना. आपूण खंय फाटी उरता ते कांय सांगिना. He is the best according to him. Everybody else is below him. Even the people who are senior to him also cannot do it the way he does it. He claims to be the only person who knows the best way of doing it. I'm not saying तेजेकडे एक्सपिरियन्स आसा and he is a true politician, but at the same time he is a politician with his own personal interest. He has tried his best to interfere in Mapsa municipal elections फाटल्या टर्माक being a BJP MLA, being a minister in the state government. तरी आसतना तो भरपूर ट्राय केले म्हापशान आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता जर इतलो मनीस पावरफुल आसलो तेणे आयज कावन्सील तेजी आसूंक जाय. तो करूंक शकलो ना कारण तेजे कडेन जे मनीस आसा ते सगळे इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटीचे लोक आसा. इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटीचे लोक आसा. दे हॅव ऑल कम ऑन देअर ओन मेरिट. मायकल लोबो खातीर ते येवंक ना जिवन. घोडेक एकटो सपोर्ट दिता म्हणून. He has tried his best, but he has failed miserably. Last election also he tried his best in Mapsa, but failed. He is going to try his best this time and he is going to fail again. This is my guarantee. He never says what is being done. He always says how it should be done according to him. Because he thinks he is the best person who knows how to do it. And to जो leader जो claim करता, the way he claims that he is the leader of the masses. आयज तेजे वांगडा कितले आमदार आसा. मनोहर पर्रीकर जेन्ना CM आसलो जेन्ना तेणे केन्नाच स्वताक आपूण लिडर म्हणून सांगना. तेजे वांगडा लोक आसले आमदार आसले. He had a following of public, general public. He had a following of MLAs. मायकल लोबो कडेन कितले MLA आसा एकटो सुद्दां ना. एकटो सुद्दां MLA ना म्हणून तो आपले ओन घालूंक सोदता. He wants to be the puppet master. He wants to be the puppet master. He has not a single MLA. जर तेजे कडेन ती कॅपॅसिटी आसली मास लिडराची तेजे वांगडा हांव आसूंक जाल्लो वांगडा आमी एक नवीन MLA म्हणून
ते सुद्धा कॅपॅसिटी ना. सो आय डोंट नो वॉट लिडरशिप इज टॉकिंग अबाउट. Leadership is decided by people. People decide that you are the leader. You don't decide for yourself, I am the leader. Today, he does not have a single one MLA with him. He may have tried to negotiate with them politically, but he has failed. आज त्यांच्याकडे एकटो सुद्धा भारदेशाचे ना, पेडण्याचे ना, बिचोलचे ना, खंयचे ना दिला. म्हणून तो आयज आपले ओन घालूंक सोदता. मॅक्सिमम फायदो तेणे ह्या सरकाराचो फायदो घेतला फाटले 5 वर्सांनी. तेजे पयलीं 5 वर्सां ड्युरिंग द टेन्युअर ऑफ मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माय लेट फादर फ्रांसिस डिसूजा, दयानंद मांद्रेकर. These are the people that he has piggybacked on and reached to his level today. And आयज तो पॉइंट आउट करता की कशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, कशें चल्लां. तेणे कितें केलां तें सांगू न्ही. फाटले 2-3 वर्सांनी कितले MLAचे विरुद्ध काम केला. बाब दयानंद मांद्रेकराक एगेन्स्ट कशें काम केलां. सो वॉट पार्टी एथिक्स आर यू टॉकिंग अबाउट? वॉट एथिक्स आर यू टॉकिंग अबाउट? जेन्ना आमचे ओन मनीस अशें करतात. तशेंच म्हापसा, तशेंच सालिगांव 2017 भावेशा विरुद्धूय ट्राय केलें तेणें काम करपाक. जिखून आयलो उपरांत दुसरे दिसा उलोवंक लागलो. सो इट इज व्हेरी क्लियर, वी एज म्हापसा Shivalim, we do not want Mapsa Shivalim to become the next Kalangut. He cannot control crime in his own constituency. See what is happening in Kalangut. There is no Kalangut left for the Goans anymore. गोंयकार थंय वचोंक सोदिना. कालांगूटचे लोक जे रावतात थंय ते रावंक सोदिना. आनी तो आतां तेजें लक्ष आसा अंजुना आनी आसागांव समिरान सांगला तशें. ते डेव्हलपमेंट वेगळ्या भशेन करूंक जाय. थंय डिमांड भरपूर आसा दिल्ली घराचे आनी मुंबय घराचे. इट सीम्स लायक देर इज अ व्हेरी बिग वेस्टेड इंटरेस्ट. तशेंच म्हापशा वेस्टेड इंटरेस्ट आसा. सो ते बाबतींत तो काम करूंक सोदता आनी ही वॉन्ट्स टू एन्श्योर दॅट ही हॅज ऑल दीज पावरफूल constituencies with him so that he can become the next MLA. And we as the BJP condemn his statements that he has made about ethics. I condemn his statements made about ethics because he has shown that he is the most unethical person in the BJP in the last 10 years. Thank you. जसं तुम्ही आता निवेदन म्हटलं की मायकल लोबो एंटी अलिगमेंट ऍक्टिव्हिटीज करतात. त्या टायमार पक्षान तेचेर कारवाई कित्याक केली ना ह्या पण कितें आसता जेन्ना मनीस आमचो आसा आमी सदांच म्हणटा एक चान्स खंय तरी दिवया म्हणून. पण खंय तरी हो मनीस जो आसा तो सदांच उलटे करपाक एक्सपर्ट आसा. सो जर खंय एक्शन घेतलें ताका जर देंवयल्लो, he would have taken that as a sympathy and worked more against the party. This is my opinion. But jenna you are in the government, you are MLA of that party, you have gotten elected on that ticket, your responsibility and your alliance should be to that group. He has shown what his true colors are. So लोकांनी नोट करचे मनीस कसलो तो. तेणे आपलो आयज खरो रंग दाखोवन दिला. That he is nobody's, he is not BJP's, he is not Congress, he is his own. And let anybody say anything, I will stand strongly with this statement. लास्ट टाइम तुमच्या हांगा सुधीर कांदोळकर आला. आता परत ओपनली मायकल लोबो ताका सपोर्ट करता. लास्ट टाइम एक टाइम पर्यंत तुमच्यांनी मतां येयलेली. ह्या टायम कितें तरी फरक पडटलो अशें तुमकां दिसता? लास्ट टाइम फरक पडना न्हू. हे फावटी म्हाका दिसना. आमचे मतां जी आसा, जे BJPचे मतां जी आसा, आमचे ओळखीचे हे आसा, बरे मागपी आसा, ते सदांच आमच्या फाटल्यान आसा. म्हाका कांयच भंय ना. लास्ट टायम 1-to-1 फायट जाल्लो म्हणून तेका खंय तरी तो लागीं पावलो. हांव चार्ट काडून पळयतालो, प्रत्येक बुथान 2017 पेक्षा आमी 2019 चड मतां काडल्या. फक्त तेजो वॉर्ड सोडून बाकीचे सगळे बुथांनी आमी 2017 पेक्षा चड मतां काडल्या. 2012 चड तेजेकीन चड मतां पडलेली. पूण 2019 बाय इलेक्शनाक प्रत्येक बुथाचेर भविष्या पेक्षा चड मतां आमी काडलेले आसा. सो तेका जाय तितले करूनय म्हापशेकार बरे शाणे आसा. म्हापशेकारांक सगळे खबर आसा कशें कितें करपाचें, कोण कितें करता, सगळ्याचो एजेंडा कितें आसा तेंकां खबर आसा.
समीर बाब तुम्ही उलयतना म्हटलें की मायकल लोबोन कलंगूटसाठी खूप इलिगल थिंग्स केल्ले आसात. तेजेर खंय तरी कारवाई जावपाक जाय अथवा हेच्या फुडें जातली अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता केसी खुबश्यो चालू आसा. तेजी स्वताची जी हॉटेलां आसा ती CRZ आसा, CRZ व्हायलेशन आसा, ती केस म्हाका दिसता तेजी चलता. त्या भायर तेणी CRZ एक ऑफिसराची सायन फॉर्ज केलेली आसा, ती केस तेजी चलता. तेजे एक रेस्टॉरंट आसा ते पार्किंग एरियेन आसा, ते केस चालू आसा तेजी. आता कशें आहा की तो पावरान आसलो बी म्हणून तेजे थोडे तो आपलो इन्फ्लुएन्स हे करून ते मातशे डिलेट केले आसतले, पूण त्यो आतां स्पीड अप जातल्यो फाल्यां परवा आनी कितें रिजल्ट आहा ते लोकांक मुखार येतले. Do you feel that Michael Lobo has manipulative factor if Congress gives him a ticket? कसो जिखपा ना तो एक नंबरचो फोटिंग मनीस. कित्याक फाटल्या 2017तले इलेक्शन जेन्ना प्रचार करता विनोद पालेकाराचो जेन्ना प्रचार करतालो तेन्ना शिवोले एक मिटींग जाल्ली. ते मिटींग टोर्नामेंट जाल्लो, ते टोर्नामेंटाक तो चीफ गेस्ट आसलो. त्या टोर्नामेंटाक त्यांनी हो स्टेटमेंट केलो की शिवोलेत लवकरच क्रीडा मैदान म्हणून. आता 5 वर्सां जाली, हो मैदान खंय आसा तो तुमी विसरात एका. तुम्ही आता वयतल्यात तेजे कडेन काउंटर, आता आमी तेजेर खूब एलिगेशनां केल्यात. तुम्ही तेजे कडेन काउंटर रिप्लाय घेवंक वयतल्यात तेन्ना ताका विचारा की हो मैदान खंयसर आहा काय म्हणतो. शिवोलेन तूं लवकरच बांदणार म्हणून सांगलेले 5 वर्सां पयलीं ते. अशी खूब कटिंग्स आसा, खूब इलिगल एक्टिविटीज आहा, ती सगळी आमी आयज तुमकां दाखयना. टायम येतलो सगळे. हांव पयलीं सांगता तुमकां की खूब गजाली आसा त्यो आमी टायम येयलो म्हणटकूच वयर काडटले. कितले दोंगर तेणी कन्वर्ट केल्या, कितले NDZ एरिया तेणी कन्वर्ट केल्या, कितल्यो CRZ एरिया तेणी कन्वर्ट केल्या, ह्यो सगळो डेटा आसा. पण टायम येतलो ते दिसा भायर काडटले. समीर तुवें एक म्हटलें की सालिगांव सीट आनी शिवोले सीट मायकलान उडयले, मायकला खातीर पडले म्हटलें. पूण म्हणजे तो इतको पावरफूल आहा? पावरफूल तसो न्हू, पूण तेणी इंटरनली तेका त्या टायमार काम केला इंटरनली. आनी कशें आसा की तेणी स्वता आपणी हे केल्ले की शिवोलेचो सीट उडोवपा फाटल्यान एक्सेप्ट केला तेणी की शिवोलेचो सीट उडोवपा फाटल्यान आनी सालिगांवचो सीट उडोवपा फाटल्यान आपलो हात आसा म्हणून. आनी तुमी जेन्ना ते आमदार आसले गोवा फॉरवर्डचे ते सुद्दां खूब फावटी उलयताले की तेंच्यांनी सुद्दां एक्सेप्ट केला की मायकल लोबोन आमकां हेल्प केला म्हणून फाटलें इलेक्शन जिखपाक. आतां कसो आसता, घरचो भेदी तो आमकां दिसतना बरो उलयता, बरो दाखयता, पूण इंटरनली कितें करता तें आमकां खबर नासलें न्हू. आमकां मागीर कळ्ळें की मायकल लोबो आमच्या वांगडा बरो उलयता, आमचे फाटसून तेणें आमच्याच फाटीर खंजर हे केलो म्हणून मागीर कळ्ळें तें. जाल्यार तशें जर आमकां पयलीं कळटा. आयज आमकां खबर आहा की मायकल लोबो डायरेक्टली आमच्या अगेन्स्ट काम करता. तसोच तो म्हापसानूय अगेन्स्ट काम करता आनी खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सी अगेन्स्ट करता. म्हणजे थंयसरले सगळे कार्यकर्ते आसा ते आयज शातूर आसा, तेंच्यांनी आपले वेगळे तरेन काम चालू केल्लेलें आसा. त्या टायमार आमकां तें खबर नासलें. तुम्ही म्हणतात की सालिगांव उडयले शिवोले पळय, तेन्ना तुमकां कळोन येलें त्या टायमार कारवाई कित्याक करूंक ना? 5 वर्सां जाली हेका. कसो आहा, त्या टायमार आमी पडले आनी त्या टायमार तशी सरकाराची मेजॉरिटी नासली आनी त्या टायमार ते सरकार घडोवपाक तेजो मेन हात आसलो. मागीर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ती हिस्ट्री कितें जाल्ली ती. सरकार घडोवपाक तेजो मेन इन्वॉल्वमेंट आसलो म्हणटकूच पार्टीनूय तेजेर त्या टायमार कांय एक्शन घेवंक ना. पूण खंय तरी ते अती जाल्ले म्हणटकूच एक गजालीक लिमीट आसता. आयज ती लिमिटा भायर जाल्लेली आसा म्हणून आयज खंय तरी पार्टी आयज सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें की अजून मेरेन पार्टी ताका काडून उडोवंक नासले. पूण आयज आमच्या अध्यक्षान सांगला की आपल्याकूय दिसतालें की तेणी खूब पयलीं सोडून वयचे आसले म्हणून, पूण गेलो तो बरें जालें म्हणून. तशी गजाल आहा ती. तुमचो एक युवा कार्यकर्ता आसा गजानन तिगवे, तो तुमच्या वांगडा आशिल्लो काँग्रेसीन गेला, तेजो कितें प्रभाव पडटलो? कांय प्रभाव पडपाचो ना. गजानन तिळवे म्हणटा ताका आख्खी अंजुना वळखता आनी सगळे लोकूय वळखता. हो ल्हान आसलो येदो असो आसलो तेन्ना हातीक धरून हांवें हाडलो ताका पॉलिटिक्स. ताका पी खबर नासली पॉलिटिक्साची. त्या टायमार ताका हांवें हाडलेलो, शिवोलेचो युवा मोर्चा अध्यक्ष केल्लो. आमच्या मदीं आमचे शुभम नार्वेकर आसा, तो तेजो सारको घट मित्र. म्हणजे तुमी लंगोटे यार म्हणून शकता ताका. हांव मागता शुभमा कडेन की शुभमान 1-2 उतरां उलोवची तेजेर. म्हाका म्हणजे तोंड पिड्ड्यार करपाचें ना त्या मनशाचेर उलोवन. जो मनीस स्वता आपल्या फॅमिलीचो जावंक शकना तो मनीस कोणाचोच जावंक शकना. इतलेंच हांव शुभमा कडेन मागता की शुभमान उलोवचें. तो म्हणटा पळय मनोहर बाई बरोबर जी तत्वां विलीन जाली म्हणटा पळय तो, तितून आमकां अशें दिसता की तेणें जी तत्वां विलीन जाली म्हणटा पळय तो, तेणें 2019 कित्याक पार्टी सोडून आशिल्ली. ताका राष्ट्रीय स्तराचेर काम करपाक मोठो संदी दिली जी पार्टीन. तेजो तेणें पुरेपूर फायदो करून घेतलो. मायकला कडेन जवळ गेलो, जे जॉब्स तेणें वाटले म्हणटा पळय तो, सांगता आपल्यान इतले जॉब्स दिला मायकलान. तेणें एक मायकलाक सारको यूज करून घेतला आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर. आनी तो इथिक्स म्हणटा पळय ताका पयलीं आपली फॅमिली बरोबर सांबाळपाक जाय ना, तो खंयचो शिवोले सांबाळटलो.
तर तुम्ही ताका मुद्दाम विचारा तेजे कितें कितें प्रॉब्लेम्स तेणें क्रिएट करून दवरले आपल्या फॅमिली खातीर फाटल्यान तेजी पर्सनल लायफ तेणें डॅमेज करून घेतलेली आसा सो तेणें आमकां मातशें सुद्दां एथीक सांगचें न्ही आनी आमी बरे सगळे सक्षम आसा जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्य फुडें व्हरपाक आनी येता त्या निवडणुकीत ताका कळटली तेजी जागा कितें आसा ती शिवोलेन बरें समीर बाब अशें कितें जालें की गजानन तिल्वे पयस वचपाक कारण कितें एक लास्ट आनी कित्याक आयजूच सोंपोवचें न्हू सगळें गजानन तिळवी म्हणजे असो हांव ताका ल्हानपणासून वळखता म्हणजे ताका बेगीन वयर सरपाची खूब इच्छा आहा आनी ताका इच्छा आसली की फाटल्या इलेक्शनान खंय तरी आपल्याक झेडपी तिकेट दिवची म्हणून ताका पार्टेन युवा मोर्चा अध्यक्ष जावपाची तेजी अपेक्षा हे आसली तेजी इच्छा आसली पूण पार्टेक खबर आसली तो जेन्ना फाटल्या टर्माक आमचे प्रमेय मायेंकर युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आसले तेन्ना ते जनरल सेक्रेटरी आसले आनी कितें मिटींग जावं प्रोग्राम जावं हो जनरल सेक्रेटरी म्हटल्यार हेणी एक 10 भुरगे तरी हाडप आसताले अंजूनसून हेच्या वांगडा एक भुरगो सुद्दां वचनासलो म्हणटकूच असो जो मनीस पार्टीन तो अध्यक्ष जावंक सोदतालो युवा मोर्चाचो पार्टीन ताका अध्यक्ष केलो ना मागीर तो खंय तरी पार्टीन अगेन्स्ट कितें कितें काम करता म्हणून पार्टीन ताका सांगलें की तुका नॅशनल एक्झिक्युटीव मेंबर करता म्हणून म्हणटकूच ते जेन्ना ताका एश्युअर केल्ले तेन्ना ताका खंय तरी झेडपी इलेक्शनाची सपनां पडपाक लागली झेडपी इलेक्शनाची टिकेट मागपाक गेलो पार्टी कडेन पार्टीन ताका सांगलें की झेडपी इलेक्शन तुका जर निवडून येतलो नाल्यार तूं तुजो भितर कार्य आसपाक जाय तुजे कार्यकर्ते तुज्या वांगडा आसपाक जाय म्हणटकूच पार्टीन ताका सांगलें की जो कार्यकर्तो काम करता जो कार्यकर्त्यांच्या मदीं आसता त्याच मनशाक तिकेट मेळटली म्हणून ताका ती तिकेट दिली ना म्हणून ताका खंय तरी राग आयलो कितें जालें आनी तो सायडीक सरलो आतां गजानन तिळवे सांगचो म्हटल्यार हो खरो रावपी फोंडेचो तो हांगा खंय तरी आपल्या मामागेर आसता म्हणटकूच तुमकां कळटलें की कितलो इम्पॅक्ट तो हांगा करतलो तो लोकांचेर थँक्यू थँक्यू ओके सगळ्यांनी